Hello, check. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मोगान तुमकां येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची कितलीशी मागणी आनी विनंत्यो आसात, कित्याक तुमी सगळीं जाणां भाग्योन फ्रांसिसाच्या आसऱ्या खाल रावन तुमकां ताणें खूब बरेपण फावो केलेलें आसा. आयज ह्या मिसान वांटो घेतना सगळीं तुमची चिंतना, भावना आनी चाल जेजूच्या एकवटान दवरात. ताचेर तुमचें मन आनी काळीज थिरायात आनी भोक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. For the responses, your responses will need another one. I'll say a few words for the Mass. Sure. Yeah. We'll tell them to take a piece of cake. No? Yeah. We'll just tell them that. Huh? सुरवातेक आमी गीत घेवया पेज नंबर 1 A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकच मनान एकच काळजान तुझे मुखार आमी येतला एकच मनान एकच काळजान तुझे मुखार आमी येतला. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज फादर पात्रिशियो हे बासिलिकेच्या रेतोराचो जल्माचो दीस. फादर पात्रिशियो जावन आसा एक देवाचें ओमोलीक देणें. पयले सुवातेर ताचे फामिलीक, मागीर जेजुईत संस्थेक आनी भोव करून ह्या बासिलिकेक साबार वर्सां ते बासिलिकेचो वावर करीत आसात. हो वावर इतलो सोंपोनूय जायत्यो अडचणूय आसात. तो देवान ताका बरी भलायकी, घोटाय आनी आत्मीक शक्ती दिवंक आज खेत भाशेन आमी ताचे पासत मागुया. तशेंच ताचे फामिली पासत ताच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक
देवान तांकांय बरी भलायकी दिवंक आज आमी तांचो उगडास करून तांच्या पासतूय मागुया. देव बरें करूं म्हणटा फादरीक ताणें म्हाका येवकार दिलेलो आसा ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमकां सगळ्यांक तुमी दर दिसा हांगसर मिसान वांटो घेतात आनी आयज तुमी खूब जाणां बद्याक लागूनय आयिल्लीं आसात. तर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी जी कोण तुमी आख्या संवसारान आयच्या दिसा म्हजे पासून मागतल्यात तर हांवय तुमचे पासून मागतां. सदांच तुमी जाणत हांगसर आमी तुमचे पासून मागता म्हणून, पूण आयज खेरीत भाशेन तर देवाक हांव आर्गां दितां म्हजे फामिली पासत, भयणी पासत, भावां पासत आनी येरां पासत. तर आमी आतां सगळे जाण भक्तीन ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी एकामेका बरोबर जियेता तेन्ना आमी एकामेकाचो अणभव घेता. आनी हो अणभव कसलो जावन आसा, खूब पाटी बरो आसता आनी खूब पाटी तो बरो आसना. पूण हो बरो आसना पळय तें आमच्या मनांत उरता. कित्याक थंयसर आमी घायल जाल्लीं आसता. कितें म्हणलां तें आमकां पटोंक ना, आमकां तें दुखता आनी तें मागीर सगळो गोत उस्तवता. अशें आमचे मदें घडटा. तर ह्या वेळार आमी देवाचें बोगसणें मागया. कित्याक आमी सादी मनशांच न्हय, आमी देवाची भुरगीं. देव आमचे सगळें जियेता. तर आमी देवाच्या एकवटान खूब पाटी जिवंक ना आनी ताका लागून देवाचीं उतरां कोणी आमी करूंक ना. तर हें बोगसणें आमी मागया आनी आयज आमकां देवाचें उतर तेंच कळीत करतलें. तर काळजान थावन आमच्या पातकांची दूख धरया आनी एकामेकाक आमी वायट म्हणलेलें आसा, केलेलें आसा तें बोगसूंक आतां आमी सगळीं जाणां हें मागणें बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेतात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांगपार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी मागुया सोरपोदेदार आणि शासनाच्या देवा बाप म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक भर आनी अशें तुवें बसायल्लें दायज आमी जोडूशें कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप एलिजा एका दिसाची वाट चलून अरण्यात गेलो आनी एका रोता झाडा खाल बसलो आनी आपणाक मरण आशून ताणें म्हटलें सर्वेस्परा आतां पुरो म्हजो प्राण काड म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदार न्हिदलो पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हटलें उठ आनी खा ताणें सोभोवतीं नदर मारली आनी आपले तकलेची गरम फातराचेर भाजलोली भाकरी आनी उदकाचें आयदन पडयलें तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक एक फावट परत आयलो आनी ताका हात लावन ताणें म्हटलें उठ आनी खा कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा म्हणटच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे गोठायेन 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो देवाचें उतर हें देवाचे वडकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड सोगली म्हणुया चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड सगल्या वेळार सर्वेस्पोराक दिनवासतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली सर्वेस्पोरा सोवें म्हज्या आत्म्याक वळवीक मेळटा हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड म्हजे सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया सर्वेस्पोराक हांव आशोवन सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड ताचेर दोळे लावन रावात तुमी संतोशान मुरगटल्यात तकली पोंदाक घालून तुमकां कदीच पडची ना दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो
साबाब चाखून घेयात आनी पळयात सोर्बेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकांक भोंवती वेडो घालून सोर्बेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाखून घेयात आनी पळयात सोर्बेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. साबाब चाखून घेयात आनी पळयात सोर्बेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिटी वेले वाचून. बाबा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्यांक दुखेस करूं नाकात, कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां खुणावून दवरल्यान. सगळी उचांबोळाय, राग, क्रोध, चाळयो आनी सगळे तरेचे खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकाताय दोयाळ आनी काकूतवण जायात. क्रिस्ता सवे देवान तुमकां बक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात. सोशे क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत पोरमोळाच्यान देणे आनी योद कसो आपणाच्याच देवाक सोपरपण केलें, तशें तुमी देवाचे अपुरबायची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हांव स्वर्गांत थावन देंवलोलो उंडो अशें जेजून म्हणलें देखून जुदेव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो. ती म्हणटाली, जुजेचो पूत जेजू होच न्हय, ताची आवय बापायक आमी वळखना कितें. हांव स्वर्गांत थावन देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मोदें फुटफुटूं नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाणे दिसा नव्यान जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयल्लीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या बरोवप्यांनी मेळटा. जीं कोण बापाची आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणेन बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणेन मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोत सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली.
पूण वो आसा स्वर्गांत थावन देंवलोलो उंडो कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांत थावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव उंडो दितलो तो म्हजें मांस. तेन्ना जुदेवां मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Łokoni Ducha Christa. भयणीन भावनो, देवान आमकां ह्या संवसारांत कित्याक म्हणून हाडल्यांत. आमच्या जिवितान इतलें दूख आसा, चड करून ह्या काळार, तर आमी देवाक केन्नाय शीण कोत्ता कित्याक म्हणून हें सगळें घडटा. कित्याक म्हणून तुज्यान हें बदलूंक जायना. पूण देवान आमकां कशे भाशेन जिवंक जाय तें जेजू सवें आमकां दाखयलां. जेजून पळयात आपलें कशें जिवीत जियेलो पळय तें. तो सदांच खुंयचोच थंय आयला आनी खुंयचोच तो वेतलो आनी ह्या संवसारांत कशे भाशेन जिवंक जाय तें ताणें आपल्या जिवितांत आमकां कळीत केलां. आदल्या करोरान आमी पळयता देवान जेवा मनशाक जेवण दिलें तें जेवण पळयात देवासून आयलेलें जेवण कितली शक्ती दिता पळय तें. त्या प्रवाद्याक तो गुणगुणूंक लागलो, म्हाका कित्याक म्हणून तूं ह्या संवसारांत हे भाशेन पाठयताय. आनी देव ताका सगळें फावो करता. हें मात्र आमी जाणूं जावंक जाय. आमकां देवान ह्या संवसारांत हाडल्या आनी ताच्या हुकुमा प्रमाणे तर आमी जियेत तो आमकां सगळें दितलो. हें ठामपणी आमी जाणूं जावंक जाय. आतां आमकां सुबेज जाय जाल्यार मागीर आमी निराशे जाता. पूण जें आमकां जाय पळय तें आमकां तो दितलो. हें जाल्या उपरांत आतां पळयात कशे भाशेन ती जेजूक वळखतात पळय ती. जेजू कोणाचो पूत? मारयेचो पूत, जुजेचो पूत. आमी ताका सगळ्यांना वळखता. म्हणटच देव जावन तो सारको आमच्या सारकेलोच जालो. तेच जो देव म्हणटात वो आमचे सारकेलोच. ताच्यान आतां कशें म्हणूंक जाता हांव स्वर्गांत थावन देंवलोलो उंडो. हें कितें ताचें शिकप. मागीर तो म्हणटा, जेजू तांकां सांगता, तुमी म्हाका कोणूच वळखोचे नात. तुमचे अस्तुंगी म्हाका कोण म्हणून वळखतात तुमी. हांव मारयेचो जुजेचो पूत म्हणून. पूण म्हाका तर तुमी खरेपण वळखोंक जाय जाल्यार हें देवाचें देणें. तुमी जाणात कशे भाशेन जेन्ना जेजून शिश्यांक विचारलें म्हाका कोण म्हणटात आनी तुमी म्हाका कोण म्हणटात तेन्ना पेद्रू म्हणलें तूं देवाचो पूत. आनी जेजून ताका म्हणलें हें तुवें म्हणूंक नाय, हें बापान तुजें सगळें तुका कळीत केलेलें आसा. तर हें आमचे मदें घडटा. कित्याक देव आमकां हे भाशेन शिकयता. जेजू कोण पळयतो नाजाल्यार आमकां सोंपेपणी जेजू भायल्यानूच जेजू आयलो ताणें हें केलें तें केलें म्हणून हे भाशेन आमचें जिवीत जाता. ना, जेजू कोण पळयतो आमकां खरेपणी बापूच दाखयता. आनी जेन्ना बाप दाखयता तेन्ना जेजू मागीर आमकां आनिकूय शिकयता. कित्याक ताचे पवित्र आत्म्या उदेशी हें सगळें आमकां तो कळीत करता. जेजू मागीर कितें सांगता, तुमकां तर विस्वास आसत जाल्यार हांव कोण पळय तें तुमी खरेपणी वळखतल्यात. बापान तुमकां दाखयलां. पूण दुसरें म्हणजे विस्वास आसूंक जाय. विस्वासूय एक देणें देवाचें. आनी विस्वास ताचेर दवरपाक हें तो आमकां सांगता, हांव जिविताचो उंडो. आनी त्या भायर तो म्हणटा हांव स्वर्गांत थावन देंवलोलो जिवो उंडो. जिविताचो उंडो आनी स्वर्गांत थावन जिवो उंडो
जेजूच पळयात जेन्ना जल्माक आयलो ताका हिंचोच दवरलेलो खाणावळींत. जंयसर जनावरांक तोंड खातात थंयसरूच ताका दवरलेलो. तेच भाशेन जनावरांक जेवण तोच आनी आमकांय जेवण तोच. सगळ्या वस्तूंनी जे आमकां मेळटा ते सगळे जेजू सवे आमकां खावंक पिवंक मेळटा. फकत कुडीकूच न्हय पूण आमच्या मनाक आनी आत्म्यांकूय तोच जावन आसा आमची धादोसकाय. ताचेच सवे आमच्यान खरेपणी आमची तान आनी आमची भूक भागोवंक जाता. आनी तो म्हणटा हांव संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर तुमकां म्हजें मांस दिता. आवय, हें भोव कठीण जावंक लागलें. ताणें कशें मांस केलें, कशें रगत केलें? ताणें हो चमत्कार तेन्ना केलो. उणो घेतलो आनी सोरो घेतलो आनी तो ताणें बदललो तेन्ना आनी आयज पर्यंत तो बदलीत आसा आमचे उद्देशी. हो चमत्कार ही मिलाग सदांच घडटा आनी जेन्ना आमी जेजूक हे भाशेन शेवता तेन्ना आमकां ह्या संवसारांत जिवपाक गोठाय मेळटा. पळय आमकां कितें सगळ्यांक सांगलेलें आसा. सगळी उचांबळाय, राग, क्रोध, चाळयो आनी सगळे तरेचे खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेका थंय दोयाळ आनी काकलूतवंत जायात. क्रिस्ता सवें देवान तुमकां बक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. भयणीनो आनी भावनो, हें फकत जेजूच्या एकवटान रावन आमच्यान तें दुसऱ्यांक हो अणभव दिवंक जाता. सुरवातेक हांवें म्हणलेलें कसलो अणभव आमी एकामेकाक दिता. थंयसरतान हो अणभव दुसऱ्यांक घडटा. जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना हे भाशेन घडोवंक लागतलें. आपलेपण आमचें दुसऱ्यांक दाखयतले आनी आमचो अणभव तितलो बरो आसचो. पूण जेन्ना जेजूक एकवटून आमचें जिवीत सादता तेन्ना हें सगळें बदलता. आयज आमी सगळे प्रिजांव आसात पळय आनी वावर कोत्तात तितलेय पासून मागता देवान तांकां गोठाय दिवची. जांचे पासून तीं वावुरतात कैद्यां पासून तांची मनां उजवाडायची. आमी सगळीं जाणां म्हणकोणीत ना पूण एके वतीन आमी कैदी, पातकाचे कैदी जालेले आसा आमी. तर आमी खूब जाणां एकामेकाक पावता वावुरता. तर हांव तुमचेय पासून मागता सगळ्यां पासून आमी ही बरी मागया आनी आतां थोडोच वेळ जेजूच्या एकवटान रावया. पूण ताच्या आदीं हांव देवाक कारगां दितां म्हजे पाय माय पासून, कित्याक ताणें म्हाका ल्हानसान व्हड केलो. ती आतां नान, ती स्वर्गार गेल्ली आसा. 805 वर्सां म्हजी माय आनी 809 वर्सां म्हजो पाय आनी म्हजो भाव 206 ह्या वर्सा तोय अंतरलो. तर ती सर्गेस आसात आनी ती म्हजे पासून मागता म्हूण हांव जाणा. म्हज्या येरां भाव आनी भयणी पासून म्हजी माद्र भयण आसा, भाव आसा, तांचे पासून मागता. पूण कितलींशीं जाणां देवान म्हाका सोयरीं दायरीं दिलेलीं आसा. तुमी सगळीं जाणां, कित्याक तुमी सगळीं जाणां म्हजी इश्ट जालेलीं आसा जेजू सोबे. तुमी कितलें बरेपण तुमच्या उतरांनी कोन्यांनी म्हाका दाखयतात आनी म्हाकाय ती संदी मेळटा तुमकांय तुमचें आयकोपाक, तुमकां कितें बरें म्हणपाक, तुमकां तेंको दिवपाक, तुमच्या जिवितांत तुमकांय कशे भशेन फुडें व्हरूंक जाता, वचोंक जाता तें म्हूण हितून तेंको दिवपाक देवान दिल्लें आसा. तर म्हज्या जिवितांत एक मात्र जालेलें आसा तें तुमकां हांव कळीत करतां. देवान म्हाका आपुणच्या आदींच एक देणें दिलें. सगळो गोत मागणें कर म्हणून ताणें म्हज्या मनांत घातलें. म्हज्या भयणीन म्हाका म्हणलेलें तें सगळो गोत मागणें कर. पूण मागीर देवानूच तें घडून हाडलें. जशे भशेन आयज आमी पळयता देव कसो फुडाकार घेता ते भाशेन ताणें घेतलो तो. पूण हांव नको आसलेलो कितें करपाक, कशें मागणें सगळो गोत करपाक. हांव आमच्या बापा नोमान मरी म्हणटालो पूण एका वरा वयर जायना तें. मागीर हांव म्हणटालो तें केहें आख्खो दीस करतलो, मागीर परतून स्टार्ट करतालो थोडो विसव घेतले उपरांत. पूण अशें जावंक ना. व्हडल्यान म्हणलें की ना मागीर तें जावंक ना. मागीर थोड्या उपरांत हांवें परतून तें पत्करलें आनी ल्हान म्हणूंक लागलो. म्हणजे व्हडल्यान न्हय पूण
धाकटल्या तळ्यान मागीर तेंय जायना जालें मागीर हांव शेवटी भितरल्या भितर म्हणूंक लागलो थंयसर म्हण तूं 1 वर 1.5 वर जावंक लागलें पूण ताचे कीन सुबेज जायना मागीर हांवें तो अणभव घेतलो देवान म्हाका नोमान मरे आमच्या बापा म्हणपाक मनान म्हाका ती एक देणें दिलें आनी सगळोकच म्हज्यान मागणें करूंक जावंक लागलें हांव बाकीचो वावर करतना तेंय चलतालें म्हज्या मनांत आनी तेन्ना ताणें म्हाका आपयलो आनी म्हणूंक लागलो तूं हे चालींत आतां चलोंक लाग आनी जेजूट संस्थेन हांवें प्रवेश घेतलो हांव हरशीं चिंती नासलोलो हे संस्थेन जॉयन जावपाक म्हज्याच म्हणून तूं कल्पना आसलेली कशे भशेन म्हजें जिवीत सारूंक जाय पळय तें पूण देवान म्हाका आपयलो 75 ह्या वर्सा हांवें प्रवेश घेतलो आनी ते दुसऱ्या दिसाच म्हाका ताणें आनी एक खोलायपाचें देणें दिलें मागणेचें देणें जेजूच्या नांवांत ताका एक चिटकोन रावपाक ते मेरेन सावन आयज पर्यंत हांव जेजूच्या एकवटान जें तुमकां सदांच शिकयतां तें तुमकां शिकयतां खरें पूण तो म्हजोच अणभव जावन आसा म्हजी सवय रिगून रावात आनी हांवूय तुजे सवय रिगून रावतां तर इतलीं वर्सां ताणें म्हाका त्या एकवटान दवरलेलो आसा खूब सांगपाक आसा पूण हांव सांगिना इतलेंच पुरो की जेजूच्या जिवितान आमचें जिवीत सारीत तर बाकीचें सगळें तो पळयता तो सगळें थाऱ्यार हाडटा आनी हो अणभव हांवें खूब घेतलेलो आसा हे बाजिलिकेन पर्यंत तुमकां सगळ्या जाणांक दिनवासता कित्याक तुमी जावन आसात ते आज बोडवे ज्या उद्देशी देव हांगसर आपलो कार्य फुडें व्हरता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आतां आमी सगळीं जाणां आत अशें उठेन दवरया एकूच मिनट दोळे धांपून जेजूच्या एकवटांत आमी रावया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलीं चिंतनां भावनां चाल आठवणी जेजूच्या नांवान भायर काडया जेजू जेजू म्हणून सुस्कार काबार जायसर जेजूच्या नांवान तें भायर काडलें जेजूचेर दवरलें ताचेर तो आशिर्वाद घालता ताच्या अमोलीक रोगतान तो पुसून काडटा आनी आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता वायट आहा तें काडून ताचे जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा हें हांव तुमकां सदांच सांगतां पूण जितलीं आमी हे भाशेन जिवंक लागतल्या तुमी पळयतल्यात तुमकां पातकांतली सुटका मेळटली जेजू आमकां मदत करीत आसतलो आमकां बरेंपण फावो जातलें आनी आमची प्रगती अदीकान अदीक जेजू सवें घडटली कित्याक आमी जेजू सवें वावुरतल्या ताचें राज ह्या आमच्या संवसारांत स्थापन करच्याक आमच्या घराब्यांनी आमी जंयसर काम करता थंयसर आनी सगळ्यां बरोबर हे भाशेन जेजूच्या एकवटान रावल्या उपरांत ताणें आमकां आपलो बाप कोण तो दाखयलेलो आसा बापान पुताक आमकां दाखयलेलो आसा आनी जेजून आमकां सांगलां हांव तुमकां शारांती पावटयतलो तो आमकां थिरावणेच्या संस्कारांत मेळ्ळेलो आसा तर आतां आमी सगळीं जाणां उबी रावन आमचो बावार्थ उच्चारया सत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कुश सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका तो मेले मध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय थावन जीव आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोगसोणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन देवाचेर पात येवन थोडी आमची मागणी बापाक उबारुया आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिणाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रश्नाक आनी आडकोडीक फुडो करचो पडटा असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण बाबार्थ दवरूंक बापा लागीं मागुया दया बाबा
शिकोवणे पोरमणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणी कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. आज आपलो वाडदीस समोरमतल्या आमच्या याज्ञीक बाबा फादर पॅट्रिशियो हाच्या जिविता पासत मागताना आमी ताचें बरेपण आपणावन क्रिस्ती भावार्थान वाडोवंक पावल्यार पुरो म्हूण मागताना ताका बरी भलायकी देवाच्या मोड्यांत वावर करूंक फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेन्ना एका मनशाक बोनकोण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रक्ताची गोठाय घेवन बापाच्या मोगाचेर नियाळ करून ताणें आपल्या जिवितान शांती समाधान हाडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. वावर करतल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियरांक तांणी आपली सेवा जेजू भाशेन खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन करूंक बापाची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. तुमची खासगी मागणी देवा मुखार मांडात. मोगाळ बापा, तुजेरूच पातयेवन आमच्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. तुजी खुशी जाल्यार आमकां त्यो फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 40 C28. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपदितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखले पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे कोंकणुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा दयो बारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काली आनी सोर तायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रोचलाय वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रोचलोय आनी आख्खे विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबाद तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरोंतरी गायत हांव बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच जेचून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात मावाळताचो गोट मोरगोठुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरमता सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन परगोटा सोम्या जेजू तुझ्या येण्याक आमी यात्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्परा आकी तुजे लोलयत तुवें पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळ्या ह्या निके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता
त्याच जेजुठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. जेजूचे मागणे आमी धीर घेवन आतां पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशण उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक वळ्ळी आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससण्याच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 53 D11. Jehovah.
मागुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारून मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जिवूं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. मातसो करत बसात. देव बरें करूं म्हणटा देवाक, दिनवासता देवाक, कित्याक देवान आमकां सगळ्या जाणांक बरोबर हाडल्या. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सुपिरियराक फादर अपोलो कार्दोजो. ते आमचे बरोबर जियेतात आनी आमकां आतां नवी दिशा दिल्ली आसा ह्या बजलिकेंत कशे भाशेन आमी बरे भाशेन जिवपाक. त्याच प्रमाणे म्हजे बरोबर वावुरतालो आसा फादर जूड. इतलीं वर्सां आमी बरोबर वावुरल्या आनी ताका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांगसर बजलिकेंत वावर करच्याक तो तेंको दिता आसा. त्याच प्रमाणे देव बरें करूं म्हणटा फादर लिंडसे, कित्याक ताणें हांगसर आमच्या मिडिया पासून खूब केलेलें आसा. पूण आतां दयाय हें मिडियाचें काम करतात, ताकाय देव बरें करूं. कोयराक स्टिशा आनी ताच्या वांगड्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जीं वाचपाक करतात, जीं हांगसरांक मांडवळ करतात, तितल्यांक पासून हांव तांकां दिनवासतां. त्याच प्रमाणे सगळीं जीं हांगसर आमकां तरेतरेची मदत करतात तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक जीं हांगसर मिसान वांटो घेतात आनी आख्ख्या संवसाराक तुमी ह्या आमच्या मिसान वांटो घेवन अदीकान अदीक जेजू सारकीं जायत वतात, तर तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. तर आयज हें मीस तुमी जाणोन सगळ्या प्रिजन मिनिस्ट्री जीं कोण वावुरतात तितल्याय पासत हें भेटयल्लें आसा. फुडल्या आयतारा दीस हें मीस म्हण हितून सायबीण आसतलें. त्याच प्रमाणे स्वतंत्र दिनाक आसा आनी मिसांव पासत हेंच्या ते दमान आनी दिवच्या मिसांव पासत तो आयतार म्हण हितून मनयल्लो आसा. तर आतां आमी सगळीं उबी रावन ह्या निमाणो आशिर्वाद घेवया. मीस जातकूच तुमी सायडीन वचात, केकाचो एक कुडको आसतलो तें घेवन घरा वचूंक. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भगवंत फ्रांसीस शेवेराज जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयतात सवे बापाक वाखाणटाव. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 91 F12. देवा मंदिरांतली आतां कुशल आसा. देवा शांतीमय सरून घरा वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेता उलो सोरो. एकाच ताळ्यान आमच्या देवा कुशळटाये दिनवास गायलो. अरे ती कितें म्हाका मेळोंकच ना व्हिडियो. हांव काल रावताना आतां ताचे पवित्र आत्म्यान भरोरे. अच्छा, थँक्यू. ओके ओके गुड. थँक्यू. जेजूच्या सांगात. माय गॉश, नाइस टू सी यू. ग्रेट मॅन नाव. फ्रांसीस शेवेर साहेब आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. ताच्या आसरे खाल सगळें बरेंपण तुमकां मागता.